वास्को मायमोळे हांगा आशिल्ल्या वाडेश्वर दामोदर देवस्थानाचो 7वो वर्धापन दीस सोमारा मनयलो. वाडेश्वर दामोदर देवस्थानाच्या वर्धापन दिसा निमतान वास्कोंतल्या देवस्थाना सरभोंवतणीच्या भाविकांनी आनी लोकांनी व्हडा संख्येन हजर रावन वाडेश्वर दामोदराचें दर्शन घेतलें. हाच्या पयलीं आमी फक्त एक हांगा व्हडा झाड आसलें आनी एक नाल्लाची आमी पुजा करताले आनी ती स्टार्ट केल्ले पयलवाल्यांनी रेल्वे ट्रॅकाचेर. ते मागीर तेंचे आतां ते जाणटे सगळे रिटायर जावन गेले आनी तांकां आतां न्यू भुरगे आहा तांकां जायना म्हणून तेंच्यांनी ते आतां आमचे कडेन सोंपयला. आनी थंयसून मागीर ते कार्य आतां सात वर्सां चालू आहा आनी सगळे हांगासर गांवाले येवन सगळे हांगा पांयां पडटा हे पडटा भायले पासून येता हे चालूच आहा. आतां आमचें वडेश्वर देवस्थान म्हणटा ते एक अशें हे देवस्थान आहा ते जागृत कशें वडेश्वराची पूर्ववत स्थापना जावची अशें तांच्या मनात आयलें आनी 7 वर्सां पयलीं ती मुर्ती स्थापन केली आनी त्या मुर्तीचो आजचो 7वो वाडदिवस जावन आसा आनी 8 दिसांनी ह्या जागेचो वाडवळ म्हणून साजरो करतात जो जाणटेल्यांनी दवरलेलो आसा. अशा ह्या वास्कोंतल्या सगळ्या परिसरांतले लोक हांगा येवन